नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारात. फाटले कांय दीस रात्या एक ॲक्सिडेंट जायत आसात ते बी फेटल, चडशे ड्रंक अँड ड्रायव्ह. हे फाटभुंयेर ट्रॅफिक पुलिसांनी राती सावन मोहीम सुरू केल्या, खासा करून अल्कोहोल टेस्टिंग. वेगवेगळ्या स्पॉटार पुलीस नाकाबंदी करतात. मेर्शे जंक्शनार तर पहिल्या अर्द्या वरात 8 केशी मेळ्ळ्यो. पोलीस केस कोर्टात धाडटात, कोर्ट ॲक्शन घेता. प्रिंट कर अरे पुढे वाचना खरं तो दिलो छोड़ने का नहीं रे, मारो जोर से, मारो जोर से, मार आम्ही आता मिरशे जंक्शनार आहा आणि तुम्ही पहिले विज्युअल्स ड्रायव्ह जी चालू आहे ट्रॅफिक पुलिसांची आमच्या कडेन आहा पणजी ट्रॅफिक PI ब्रँडन डिसोजा तेजे चड जाणून घ्या. साहेब, ही खूप दिसांनी आम्ही रातची ड्रायव्ह केली, स्पेशली ड्रायव्ह कित्याक करची पडली? आता तुम्ही जाणा आसतले आता फास्ट रिकॉर्ड्स पळयत जाल्यार एक्सिडेंट वाडत आसा गोंयांत. हाली एक व्हडलो हादसा जालो हांगा जुवारी ब्रिजार आनी तसोच आतां चालूच आसा एक्सिडेंट. सो आमी कितें केलां आनी मॅक्झिमम एक हें आहा आमचो रिकॉर्ड की मॅक्झिमम ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग केसी आसा. ताका लागून भुरगे रफ चलयता, रॅश चलयता आनी ताका लागून आमी हो ड्रायव्ह चालू केला की स्पेशली ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग वाडत आसा केसी गोंयांत. ओके, आयज तुम्ही स्टार्ट केला मिरशे जंक्शन, आता पर्यंत कितले केसी मेळ्ळ्यो? आमी आतां फुडल्या आतां धांक आमी स्टार्ट जाल्ली ड्रायव्ह टील नाव 11:30 जायतेली 8 केसी आमची बूक जाल्या. 8 केसी म्हणजे एक केसी म्हणजे केसी कितली फायन आसता? एक केसीक आतां फायनूय वाडयला 10,000 पासून कोर्टान फायन अप टू 10,000 पासून वाडून फायन आनी 6 months इम्प्रिजमेंट आसता, 3 months सस्पेन्शन आसता लायसन्साचे. सो आतां तुमी जे फायन मारले ते तांकां थंय पे करचे पडना तांकां? ना, आमी कोर्टान धाडटा ती केस. कोर्ट टेक कॉग्निजन्स घेता. कोर्टान वचून कोर्टान ती फायन कमी बी जाता काय तितली भरची? ना, कोर्टाची डिस्कशन ती बट 10,000 पासून फायन वयता तो 10,000. आणि ही जी ड्रायव्ह जालो फक्त तुम्ही ड्रिंक करून ड्रायव्ह करता तेजेरूच काय बाकीचे जे केसी हेल्मेट बी तशें? आतां पळयत जाल्यार तुमी आतां हे आमी नाकाबंदी केल्या ही. सो इट इज बेजिकली कितें ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगूच बाकीची दुसरी वायलेशन आमी ती चॅक करता. फक्त ड्रिंक आणि ड्रायव्ह अँड ड्रायव्ह ते चालूच आसा. आमी अल्कोमिटराक प्रत्येक आमकां दिसलो एक सस्पिशन मेळ्ळें की वो आतां ड्रिंक अँड ड्रायव्हिंग करता म्हणून तेजे आमी अल्कोहोल रिडींग काडटा ब्रेथ एनालायझराचेर आनी बाकीचे वायलेशन आमी चॅक करता. ओके, कितले दीस तुमी अशी चालू दवरपाक? की आमी आतां चालूच स्टार्ट केलें कित्याक आमी चेंज करतले लोकेशनूय चेंज करतले की हो आतां येता हायवे जालें हायवेन आतां मेर्शे जंक्शन आयज केलें आमी, फाल्यां आमी चेंज करतले स्पॉट चेंज करतले. इट शूड बी इमिजिएट ऑन द स्पॉट आमी डिसायड करतले. सस्पेन्स आसपाक कांयच खंय आसतलें कळपाक जायना ना. त्या प्रमाणान आमकां एक लोकांनी एकूच मागपाचें आहा की ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग 2 थिंग्स दोन्ही तुमी वांगडा हाडून तुमी तुमची लायफ रिस्क घेनाका आनी दुसऱ्याचे लायफ रिस्कान घालनाका. ओके, थँक्यू मॅडम. साहेब एक सांग म्हाका आता 2-3 गाडयो अशी आशिल्ल्यो ते भायले असल्यो, दिल्लीचे असले आणि खंयचे असले, तांकां तालाव कशें कितें आसतलें? ना, आतां कितें ना हितून डिस्क्रिमिनेशन ना. सगळ्यांक चलन कितें इट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन. आतां तो ड्रिंकिंग ड्रायव्हिंग करता वा रायडिंग करता ताका आमी सेम पद्दतीन हें करतलो कितें MV एक्ट कितें सगळ्यांक लागता तो. ट्युरिझम उद्योग वेवसायांक मोठी थाकाय. इज ऑफ डुईंग बिझनेसा सकयल पर्यटन खात्यान रजिस्ट्रेशन आणि रिन्युअलाची प्रक्रिया सोपी केल्या. रिन्युअलाक कितल्याशाच NOCची अट सदळ करून कमीत कमी डॉक्युमेंट लावन पुराय करपाक मेळटा तशी व्यवस्था केल्या. रेस्टॉरंट, होम स्टे, हॉटेल, वॉटर स्पोर्ट्स, शॅक, ट्रॅव्हल एजंट बिझनेसांक थाकाय. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह आयच्यान सुरू. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सप्ताह सुरू जाता. ह्या सप्तकात गोंयचे तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां आणि भक्तिगितांच्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जातात. वास्को सप्तकाची फेरी फामाद. फेरी फुडले 7 दीस चालू उरपाची. पळयात वास्कोचो फामाद दामोदर सप्ताह. गोंयभर जमनी बळकावपाच्यो 101 केशी, 35 FIR. बार्देसांतल्यान सांग्यार पावल्यो. सांगेच्या मामलेदारान 73 प्रकरणां SITक दिल्यात. सगळ्यो सरकारी. SITचो SP वाल्सन म्हणटा जमनींचे केशींनी आतां मेरेन 9 जाणांक अटक. सरकारी अधिकारी आसल्यार पसून सोडचे ना.
सरकारी जमनींचे बनावट डॉक्युमेंटाच्यो केशी चढ. Nine arrested. One lady was arrested 2 days back. It's concentrated more or less in the north. South also we have got some complaints and we have got some FIRs transferred from South Goa district as well. But the primarily the maximum number of lands which have come under the purview of investigation of SIT. Complaints are still receiving and it's an ongoing process. There are properties are big in size. Sir, which area having maximum cases? I already told it's Bath. इतले मजगती अटक जाल्ल्या अमृत गोवेकराच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. Consequently, when my client Amrut Govekar approached the crime branch, he was arrested by registering a new FIR, that is 66 of 22. Now, based on after the arrest, we have filed the bail application. The JMFC, it was before the JMFC, say was called, and in the meantime, the complainant or one of the complainant in the other crime, that is 139/22, had filed a application for intervention, which was not strictly objected by us. Now, after their intervention, the bail application was heard by the learned JMFC MAPSA, and today were the orders. Now, the court has passed orders in our favor, granting us bail with surety of 1 lakh rupees and reporting of 5 days after his release. Now, the person who is claiming rights over the property does not have any document to substantiate his claim over the property. Amrut Govekar is an innocent purchaser, a bona fide purchaser. He has been wrongly dragged into this matter. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आधी पर्रीकर सरकारान इंग्लिश शाळांक ग्रांट दिले. आता विलिनीकरणाचे नावान हे सरकार मातृभाषेतल्यो शाळा काबार करतात. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो आरोप. डायसेशन सोसायटी बरोबर खंय सरकारचे सेटिंग. विलिनीकरण नाका. माधव कामत समितीचो रिपोर्ट चालीक लायात. सरकाराक शाळा चलोवंक जमना जाल्यार खंय खासगी संस्थांक चलोवंक दियात. देशभर मातृभाषेतल्या शाळांकूच ग्रँट मेळटा, पण गोंय हे नागालँडाच्या पायरेचेर हाडून त्या वेळा वयल्या सरकारान, मनोहरबाब पर्रीकराच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारान इंग्लिश ग्रँट जो आसा हो दिवपाक सुरू केलो चर्चेच्या शाळा. आणि आता दुसरो भाग जो आसा ह्या कारस्थानाचो तो मराठी शाळा आणि कोंकणी शाळा ज्यो आसा मातृभाषेंतल्यो त्यो सोंपोवपाचें कारस्थान गेल्या काही दीस चालू जाल्लें आसा जोरान. ह्यो मातृभाषे मिडियमांतल्यो शाळा ज्यो आसा त्यो अमालगमेट करप म्हणजे तांचें विलिनीकरण करप असो एक बरो गोंडस शब्द सरकारान दिला. साधारणपणे 101 शाळा अंदूच्या वर्सा सरकार खलास करपाचो आसा. एका वटेन ह्यो शाळा मरपाक दिवप आणि दुसऱ्या वटेन शाळांक परवानगी दिवप ना. आणि त्यामुळे हळूहळू करून इंग्लिश शाळांची पाकिटां भरपाचो प्रयत्न सरकारचो आसा काय कितें. छुपा समझोता ह्या सरकारान इंग्लिश शाळा जे चलयतात भरपूर ग्रँट घेवन त्या डायसिसन सोसायटी कडेन केल्लो आसा मता खातीर काय कितें. आमची मागणी अशी आसा एमालगमेशनचो प्रयत्न सोडून दिवचो, माधव कामत कमिटीचो रिपोर्ट इम्प्लिमेंट करचो आणि मराठी प्रायव्हेट शाळा ज्यो आसा मराठी कोंकणीच्यो 200 शाळा भायर आयल्या सरकारान गेल्या 5 वर्सांक परवानगी दिवंक ना. त्या शाळांक अंदूच्या वर्साच्यान परवानगी दिवंक लागत. म्हणजे मराठी शाळा जश्यो बंद पडटा आणि सरकाराक जर जमना तें चलोवपाक जाल्यार निदान प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन तरी ह्यो शाळा चलोवपाची परवानगी सरकारान दिवपाक जाय. कोंकणी मायभास चळवळीचो वांगडी युगांक नायक म्हणटा प्रमोद सावंत मुक्ती उपरांत जन्मल्लो गोंयचो खंय पयलो मुख्यमंत्री जो कोंकणी राज्यभाशे बरोबर निश्ठेन उबो रावला. दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री जांचो जल्म गोंयच्या मुक्तीच्या उपरांत जालो. जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट भुमिका कोंकणी बाबतींत घेतली तेन्ना एक क्रेडीट तांकां आमी दिवपाक जाय. ह्या पिळगे भितरले पयले गोंयचे मुख्यमंत्री जांची कोंकणी भाशे बाबतींत निश्ठा स्पश्ट आसा, व्याख्या स्पश्ट आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट.
आशियांतली सगळ्यात पोरणी फुटबॉल सर्त दुरांत कप 2023 गोंयांत जावं येता. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. सध्याचे मंत्रिमंडळ उमेदी ही सर्त गोंयांत हाडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात. दुरांत कप ट्रॉफीचे उक्तावणाक तो उलयतालो. दुरांत कप कमिटीचो वांगडी लेफ्टनंट जनरल रेप्सवाल म्हणटा फुडलीं 5 वर्सां सर्त कोलकातात कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता. With the present government, the chief minister, the sports minister, myself as the tourism and IT minister, we have a cabinet which is a mix of youth, experience, and everyone would love to have this sport to the level of Durand Cup come here. So Repswalji, I would take this opportunity to welcome all of you to Goa for the next edition. If things need to work out, I think with Akshay, I think things can be channelized so that next year we have something, a flag of Durand Cup flying high in Goa. I would like to convey my best wishes and support to the forthcoming Durand Cup, the 131st edition. And whatever we can do for Goa, I think the journey has still just begun for Goa. Let's talk it out and make it successful for next year for Goa. 2014, the cup was held in Goa. There were certain problems which we are really not aware of. But now we have permission from Durand Football Tournament Society to conduct the cup at Calcutta for the next 5 years. While we are conducting the cup at Calcutta for next 5 years, but we do have an option that for next year, like we have one pool playing at Guwahati and another one playing at Imphal. Similarly, we can have a pool playing at Goa or maybe 2 pools playing at Goa. And depending on the success of that event that we have, we can have quarterfinals or the semi-finals also on a later editions. But next year, yes, one pool playing in Goa can be very much worked out. 131st edition of Durand will be held from 16th August to 18th September. There are a total of 4 pools and 20 teams taking part into it. There is a one pool playing in Guwahati, one pool playing in Imphal in Manipur, and 2 pools playing in Calcutta. That is, there will be a total of 47 matches, in which the teams at Guwahati and Manipur will play 10 matches each. That is only the league stage. All the matches from quarterfinals, semi-finals and finals will be held in Calcutta. The finals will be on 18th of September at Salt Lake Stadium, Calcutta. मडगांवां SGPDA वरांच्या कोतार फी घेता ती दिसाक एकदांच घेवची म्हूण नुस्तेकार SGPDA चेअरमॅनाक मेळ्ळे. बसकेक आमदार विजय आनी दिगंबरूय आशिल्लो. सुवात कमी आशिल्ल्यान वन टायम फी शक्य ना. वेळ आनी फीत थोडी थाकाय दिवंक येता म्हूण चेअरमॅन दाजी सांगता. नवे मार्केट जाल्या उपरांत माय सुवातीचो विचार करूं येता. म्हाका दिसता फाटली 5-6 वर्सां पयलीं जर पळयलें जायत गोंयकार जो येतालो गाडी घेवन ताका कोणूच पयशे लायनाशिल्ले. हे आतां रिसंटली स्टार्ट जालें आनी ते आतां इतले हाय जाल्ले आसा की आमी तेय डिस्कस केलें की 10 पाटी जर म्हाका जर नुस्तें मेळटलें 10 पाटलें आनी ते जर हांवें जर बोलेरो गाडयेन जर भाड्यान जर घालून हाडली जाल्यार भाड्याक 2000 वतले आनी हांगा हांचे रेटी प्रमाणे आमगे 1000 हांगा दिवचो पडटलो. म्हणजे जो अल्टिमेट फीश कॅच कोण पळय करता न्ही ताका आनी कांय उरपा सारकें ना. सो आमी दाजीक सांगलेलें आसा आनी जे लोकल्स पळय आसा तेंचो प्रिफरन्स पयलो हाडचो आनी आर्ली पळय इतले फीज दवरला ते कमी करपाचो नाल्यार तो कंप्लिटली बंद करून ओन्ली वन टायम फी घेवचो लायक हाव दे शूड टेक बिफोर. 500 रुपया आशिल्ले पूण फूल डे. तातूंत ते म्हणटात पर आवर नाका. पर आवर नाका म्हळ्यार एकूच चार्ज लाया. पूण हांगा इश्यू कसो आहा जागो ल्हान आहा. सो तूं भितर वतकर केन्ना तूं भायर वतलो हो प्रश्न आहा. जर तूं येवन दीसभर रावलो जाल्यार दुसऱ्या मनशाक येवंक मेळचें ना. जागो पडटलो. सो आमी तांकां विचारतले की अपर लिमीट तुमकां कितलो जाय टायमाचो. 3 वरां धरया. ते म्हणटा नाका वरांचे कोता उलोवं नाका. सो हाजेर आमकां सोल्युशन मेळना. एक टायमींग म्हणटा तो आसपाक जाय. म्हाका दिसता ते उलयता. SGPDA चेअरमॅन म्हणटा वन टायम फी शक्य ना. थाकाय दिवपाचेर विचार जातलो. वन टायम रेट फिक्स करप हे शक्य ना. कित्याक वन टायम रेट फिक्स केलो जाल्यार त्यो गाडयो थंयच उरतल्यो. त्यो भायरूच सरपाना. सो आवरलीच आमी तांकां सांगलें एज अ स्पेशल केस तुमी सगळे आमचे गोंयकार भाव म्हणून आमी कितें तरी डिस्कावंट दिवंक शकता. बट वी कॅनॉट गिव इट म्हणजे टेम्पर तूं जाय तेन्ना यो जाय तेन्ना वच इतलेच फारीक कर आमी तशें करूंक शकना. सो ताणीय सांगलां आमी एक वर्कआवट कितें करून येता म्हणून. आनी वी वील ऑलवेज प्रिफर आमी गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवंकूच जाय आनी वी वील गिव तांकां प्रेफरन्स. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावप आनी ते शाळेच्या मुखेल्यांनी फुडें व्हरप
ह्या नजरेन गोवा हेडमास्टर्स संघटना राज्य पावण्यावेली परिशद घेता. 4 आणि 5 ऑगस्टाक ही परिशद जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या परिशदेचे उक्तावण करतलो. नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना आव्हानांविशीं परिशदेत चर्चा जातली. Goa Headmasters Association has decided to hold second state level presidential conference for secondary school heads in the state of Goa. This conference will be held on 4th and 5th August at St. Joseph was the Naval Center. Honorable CM will inaugurate it on the 4th at 10 a.m. We are aware that we are on the verge of implementing national education policy, and so all the school heads should know what are the challenges that will be or what are the changes that will come, and so more of a discussion on the NEP will take place in this conference. So on the first session we have what are the adaptations that are required to welcome NEP. That is one session we have. And then another session we have on the school complexes or nurturing the professional communities is there, and then after that we have complexes. Complexes we will be having a panel discussion, because now NEP says that we should not work in isolation. There should be a sharing of resources between the schools. So whatever suggestions we had with respect to implementation, we have already given to the government as a part of the task force committee. It's a very good thing, because the 9 to 12 stage they have clubbed together. And they have given the subject choices to students. It's very good, because from 9th on, from after 8th, the students can think of his future. EDM 3 दिसांचे सुवातेर 4 दिसांचो करतले. EDMात संवसारभरचो लोक येता. EDMात गोंयचे कलेक फुडें हाडपाचे दिशेन खंय काम जातलें. तेच बरोबर नरकासूर शिगम्या सारकेले इव्हेंटूय ट्युरिस्टां मुखार हाडूंक जाय म्हूण रोहन उलयला. टायट जावन गाडी चलयतल्या आड सुरू केल्ले मोहिमेक रोहनाचो येवकार. EDMाक पॉलिसी न्ही, EDMाक ताका आमी सांगला 3 पाटाचे 4 दीस करप. 31 करता, 30 करता, 28, 27 केन्ना करता, पण 4 दीस करप. एक स्टेज डेडिकेटेड विथ गोवन कल्चर इज टू कम इन, where the whole setup is that way, a feel of Goa, where you have not only the DJs and the other people playing music, the local DJs, but also you have the food, cuisine, and other things which you can give out. So there's a platform for our Goans to showcase at EDM, where people of the world come for EDM. Other than this, they should also know what is happening otherwise and what our talent is. So that's what we have asked, and we have asked them to ensure it is done. So ते सुद्धा करता असताना आम्ही बाकीचे वर्षभरचे इव्हेंट्स करता. चिखलकाला जाता, सावंजवां जाता, बोंदेरा जाता, असे कितलेशे नरकासुरा वेळा जाता. असे इतले फेस्टिवल्स वी हॅव नेवर शोन द वर्ल्ड, वी आर विदिन आवरसेल्व्स. नरकासुरा सारकेलो इव्हेंट जो जाता पहिले दिसा दिवाळीच्या, तो देशभर खंयच जायना. बट वी आर हॅव्हिंग अ व्हेरी क्लियर फोकस ऑन हाऊ इट इज अँड वॉट नीड्स टू बी डन. वी कॅन डू अ लॉट मोर. शिगमो आणि कार्निवल असताना वी हॅव टू एन्श्योर आवर लोकल कल्चर, लोकल थिंग्स आर शोकेस टू द वर्ल्ड. सो लॉट ऑफ प्लॅन्स आर हॅपनिंग सायमल्टेनियसली. द टीम इज ऑन द जॉब. जेन्ना जेन्ना कितें येता वी वील कम टू यू अँड टॉक टू यू. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी वन टू ड्रायव्ह रिस्पॉन्सिबली. आणि आपल्यान समज कितें ड्रिंक घेतल्या घेना जाल्यार स्वता चिंतपाक जाय की आपणें चलोवपाचें काय ना. सो कालचें जें जालां, इट्स अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ व्हेरी क्लियर मेसेज that this type of things shouldn't happen and discourage this type of things. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.